ही पत्रकार परिषद जी आपल्या आणि पत्रकार परिषदेक माझ्या बरोबर आमचे मांद्रे मंडळाचे अध्यक्ष बाब उत्तम पोखरे, आमचे दुसरे डेलिगेट्स मांद्रे मंडळाचे बाब गोविंद आसगावकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अनंत गडेकर, या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी प्रदीप नाईक, मुद्दाम एक प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक एक 3 दिसां पयलीं जो इन्सिडंट हरमल गांवांत घडलो, म्हणजे मांद्रे मतदारसंघातल्या हरमल गांवांत जो घडलो, एक गरीब भुरग्याचो जीव गेलो, ज्याची मर्डर जाली. पयली सुवातेर अशा गोष्टीचो निशेध करता आणि त्याच बरोबर जे कितें घडले आणि ते घडल्यानंतर सरकारान आमच्या जो निर्णय घेतलो की ज्या शेकाचेर हो इन्सिडंट घडलो तो शेकाचो परवानो म्हणजे परमिशन जे कॅन्सल केल्ले आहा, त्याच बरोबर जो शेक सबलेट केलो तो पयलीं जो जेका नांवार आसलो 25 लाख रुपयाचो दंडय भरपाचो जाहीर आणि तितले त्या 8 दिसां भितर शेक हो जमिनीचो करचो हे म्हटलें. परत एकदा ह्या सरकाराच्या जे डिसिजन जे घेतलेले आहा, निर्णय जो आहा तेचे हांव माझ्या मांद्रेवासीच्या जनतेच्या वतीन स्वागत करता. आम्ही शेकाचेर कारवाई केली, फायन घातलो, डिमॉलिशनय ऑर्डर म्हणजे काडपाचे ताका हे दिल्ले आसा, ऑर्डर दिल्ली आसा. पण हे प्रकार असे नाही की जो गरीब अमर बांदेकर ज्याची मर्डर झाली त्याचो जीव काय आमी परत हाडूंक शकचे ना, त्याच्या फॅमिलीक आमी न्याय दिवं शकचे ना. पण हेच्या खातीर हांव सरकारांतलो माणूस असल्या म्हणजे सरकाराच्या म्हणजे संबंधित माणूस असून सुद्धा जनते प्रती, प्रामुख्यान मांद्रेच्या जनते प्रती सरकार आणि त्याच बरोबर पर्यटन जे डिपार्टमेंट आहे म्हणजे आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट, पर्यटन खाते, तांकां विनंती करता की ह्यो गोष्टी गेल्या वर्सासून सुरू जाल्ले आहात. प्रामुख्यान नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा चालू आसात. ह्या वर्सा तर हाचे पयलीं कळंगुटी, कानोळे हे प्रकार घडलेले आहात. म्हणजे भायले लोक भायल्या लोकांक मारतात ते बरोबर मारतात, ज्याची मर्डर जाता, हे खरें म्हणजे एक लांछनाचो गोष्ट आसा. म्हणून हांव विनंती करता इतले खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटाक की हांगा जाले म्हणजे हे एक्शन घेतले तातूंत सोंपोवंक ना. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. हांव हे म्हणू शकना की सरकाराक हेची जाणीव आसली काय नसली हे म्हणू शकना. जेन्ना डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळे गोष्टी पळयता तांकां नक्कीच हे खबर आसता की अशा प्रकारची गोष्ट ह्या गोंयांत घडटा. आज जर पेपर आसतना पळयले की शेक ओनर जे आसात 35% शेक ओनर 35% शेक ओनर हे नॉन गोवन आहात. अंडर सेक्शन 20 टुरिझमाच्या हेच्या बरोबर पॉलिसी जी फ्रेम केला तातूंत म्हटलेले आहा जाका शेक अलाउड जाता ते सबलेट करप ना, दुसऱ्याक दिवप ना. तरी आज वाचून आश्चर्य दिसता 35% शेक हे परप्रांतीयांच्या कशान आसा. दाखवून दिता की आमच्या सरकाराचे हेचेर लक्ष ना आणि सरकाराचे लक्ष ना म्हणून अशा प्रकारचे भुरग्यांचो जीव वता, मर्डरी जातात, मार घालतात. म्हणून हाच्या फुडें तरी ह्यो गोष्टी घडच्यो न्हू आणि त्याच्या खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय अशे जे शेक जे आसा जे सबलेट केल्ले आसात, जे 35% आज बातमी आसा तांकां आयडेंटिफाय करचे आणि ज्या पद्दतीन हरमल ह्या शेकाचेर कारवाई जाल्या त्याच पद्दतीन अशीच सिरियस एक्शन तांचेरय जावची, जेणे करून खंय तरी ह्यो मारामारी, गुंडागिरी आणि मर्डरी ह्यो आमी बंद करू शकतात. दुसरें सांगपाचें म्हणजे एक गोष्ट लक्षात हाडून दिता, प्रत्येक गांवांनी आमचे जाणटे असतात, आमच्यासारखे भुरगे असतात
जे मॉर्निंग वॉक असो किंवा इव्हिनिंग वॉक असो, देवान दिल्ले बिचीस समुद्र किनारे बऱ्यापैकी असतात, ज्या बिचांचेर ते वॉकिंग वतात. आज परिस्थिती अशी जाला की जे शेक ओनर शेक चलयतात त्यांच्यो जर बॅडी जर आमी जर पळयल्यो जाल्यार प्रत्यक्ष त्या दर्याचे जे पाणी असता, उदक असता, थंय पर्यंत तेंचेर पावले जाय. कित्याक कंटिन्यू करपाक जाय म्हणून हे एक विषय घेवन तेतून खुबश्यो गोष्टी आसात. कारण मागीर त्यो जमनीचे कशें कितें आहा ते आसा, जे करतात ते मागीर हात वयर करतात की त्या गांवचो आपूण न्हूच. हरमल गांवांत येदो व्हडलो दोंगर कापणी चालू आसा, चौकशी केली गेले 2 महिने चालू आसा. काय आनीकय काय दोंगराचे प्रकार आहात, पण तेचेर कारवाई जायना, कंप्लेंट कोण कोणाची घेयना. आदरणीय मुख्यमंत्र्यान अशा गोष्टींचे लक्ष घालचे. बेश्टेच कोणाक तरी बोट दाखोवचें न्हू आनी मागीर चोर ये आनी तो चोर असता तो फुडें रावन आपूण साव कसो आसा, हे जे प्रकार जे घडटात हातूंत पुरेपूर तेंच्यांनी विचार करचो. हांव खुबशे मुद्दे आहात, पण जो सिरियस विषय, जो गरीब भुरगो ज्याची मर्डर जाली हरमल गांवचो अमर बांदेकर, जेची आवय बापूय खंय तरी कश्ट करून तांकां म्हणजे बेकार आसात, नोकरी नसल्या कारणान दीस रात ती कश्ट करता पोसता आनी अचानक अशा गरीब भुरग्याची मर्डर जाता. हे प्रकार नॉट ओन्ली इन मांद्रे पण सबंद गोंयांत घडच्यो न्हू. हाचे खातीर जो न्याय दिवपाची गरज आसा सरकारान, तो न्याय दिवचो ही मागणी करता. 3 दीस स्वीट लेक म्हणजे गोड्या पाण्याचे तळे आसा ते 3 दीस कंटिन्यू पार्टी चलताली, कोणाच्या आशिर्वादान चलताली. हांवें स्वता डेप्युटी कलेक्टराक फोन करून विचारले, बाबा लोक म्हाजेशी येयल्यार लोकांची न्हीद वडयतात, तांकां त्रास जातात, कारवाई कित्याक जायना. आनी जर तशें जर सांगपाक गेले जाल्यार म्हाकाच बरें दिसना सांगपाक की आमचोच सरकार आसून हे अधिकारी जे आसात कोणाक तरी भिवन अशेंच म्हणटात, कोणाच्या तरी दबावा सकयल कारवाई जायना. वेरेज आज सकाळी इन्सिडंट घडलो जे एका मांद्रे मतदारसंघाच्या गांवांत देवाची नाटक आहा, परमिशन मागपाक जर गेलो नाटकाक साऊंड सिस्टम लागच्या खातीर जाल्यार ताका परमिशन दिना. म्हणजे असो अंदाधुंदीचो जो कारभार सध्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात चल्ला तो जाणून घेवपाची गरज आसा. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी कोणाच्या आशिर्वादान हे दादागिरी, गुंडागिरी, मारामारी चलतात. आजपर्यंत अशो कितकेशीच उदाहरणां मुख्यमंत्र्याकय खबर आहा, कारवाई कांयच जायना. म्हणजे पोलीस स्टेशन आनी पोलीस स्टेशन आसणारे तो PI म्हाका हांव सरळ सांगता कांयच ताचेर लक्ष ना. हाव टू मेंटेन द लॉ अँड ऑर्डर हेका म्हाका दिसता शिकोवपाची आतां गरज आसा. सुद्दां हांवें मुख्यमंत्र्याक काही गोष्टी लक्षात हाडून दिल्ल्यो विथ व्हिडिओज. आज पर्यंत कसल्याच गोष्टीचेर कारवाई ना. तात्पुरती त्याची बदली केली, परत कोणाच्या सांगण्याने कोणा खातीर कोणाच्या हिता खातीर काय आनी खंयच्या गोष्टी खातीर परत तोच PI हांवें बसता. तो PI बसतकच ह्यो आनीकय गोष्टी वाडटात. म्हणून खेदान सांगचें दिसता, मांद्रेच्या जनतेच्या हितासाठी एक गोष्ट सांगची दिसता की असल्यो गोष्टी ताबडतोब वेगवेगळे आसात. गॅमलिंगन म्हणिना, शेकाचेर म्युझिक, दीस रात चलणाऱ्यो पार्ट्यो, इल्लिगल एक्टिविटीज, मागीर ते कितें ते कितें म्हणटात ते रेव पार्टी नाही रेव पार्ट्यो जाल्यो. हे आमचे ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन म्हणजे मालिश इल्लिगल स्पा ज्यो आसात पळय, त्यो ज्यो इल्लिगल गोष्टी घडटात तेचेर कारवाई जायना. कित्याक जायना? ते चलवणारे गोंयकार ना. हांव समजूंक शकता बाबा नोकरी दिवंक शकना सरकार म्हणून खंय तरी ते धंदे करतात, तेतूंतय प्रकार ना. हे कोणा खातीर, कित्या खातीर? आनी प्रामुख्यान मांद्रेच्या जनतेच्या वतीनय उलयता की आज आमी जर पळयले ह्या मांद्रे मतदारसंघात ज्या पद्दतीच्यो बेकायदेशीर म्हणजे गोष्टी चालू आसात ते जर पळयले जाल्यार एक खरोच लोकां बरोबर आवय म्हाकाय मान्य करचें पडटा की ह्यो गोष्टी ज्यो आहात त्यो ताबडतोब बंद जावपाक. बेकायदेशीर रित्या चलणारे
जुगाराचे अड्डे, पोलीस स्टेशन नवे हाडले माझ्याच कारकिर्दीत जेन्ना ती बिल्डिंगेचे उद्घाटन जाल्ले. पोलीस स्टेशनाची गरज असली कारण कोस्टल बेल्ट, पण हांगा कोस्टल बेल्टाक पोलीस स्टेशन हाडून PIची नेमणूक करून आज ज्या पद्धतीन क्रायम रेट वाडला ह्या मांद्रे मतदारसंघात तो कमी जावच्या जागेर दिसान दीस वाडलेलो. मागीर ते जुगाराचे अड्डे 5 किलोमीटरच्या अंतराचेर आसून 15 दिसां पयलीं अशाच एका गांवांत त्या जुगाराच्या अड्ड्याचेर मारामारी जाली. एकामेकाची तकल्यो फोडल्यो. पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करपाक गेल्यार पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन घेयनात. आजय हांव चॅलेंज करता त्या पोलीस डिपार्टमेंट आनी पोलीस जे स्टेशन आहा मांद्रे अशा प्रकारच्यो बेकायदेशीर गोष्टी लोक कंप्लेन करपाक वतात ते कित्याक घेयनात, कोणा खातीर घेयनात, काय हो पोलीस इन्स्पेक्टर सरकाराक भियेना. हांव विनंती करता आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांकां की प्रामुख्यान गोंया बरोबरच ह्या मांद्रे मतदारसंघात लक्ष घालचे, जेणे करून मांद्रे मतदारसंघात ज्यो बेकायदेशीर गोष्टी चालतात, आज देवस्थानाचो जर कार्यक्रम आसत, जर नाटक जर आहात जाल्यार तिका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडसून साऊंड सिस्टमाचे परमिशन घे म्हणून सांगले वता. म्हाका अजाप दिसता ह्या सिजनाक सबंद रातभर सकाळपर्यंत ज्यो पार्ट्यो चलतात, म्हणजे माझ्या घरापासून सुद्धा म्हाका आवाज आयकूं येता. सकाळचो 5 उठून मॉर्निंग वॉकाक वता जाल्यार सुद्धा पार्ट्यांचो आवाज म्हणजे ते म्युजिकाचो आवाज येता. चलपाक वयतात, जातून युथे असतात, सिनियर सिटीजन असतात. दुर्दैवान सांगनशें दिसता तेंचो गांव, तेंचो समुद्र, पण मनमानी आनी दादागिरी अशी चल्ला की तांकां चलपाक सकाळी किंवा सांजे तांकां वाट ना. अमर मानेकराचो मर्डर जालो ह्या एक सादेशा गोष्टी खातीर जालो. ज्या शेकाचेर ते शेख ओनराच्या मनशांनी ताका मारलो त्यो खंय तरी वाट ना म्हणून 2-3 खुर्च्यो काडून सायटीक दवरल्यो, म्हणजे तेच एक निमित्त करून मर्डरीन तेचो रुपांतर जालें. म्हणून सबंद गोंयभर ज्या बिचांचेर अशा प्रकारचे जे शेख ओनर दादागिरी करतात, बेडीत एकदम म्हणजे वाट सुद्धा दवरनात, ताबडतोब कारवाई जावची. दुर्दैवान सांगचें दिसता इन्सिडंट हरमला जालो, तात्पुरती कारवाई केली, पण आज सुद्धा हांवें प्रत्यक्ष जाणीव करून घेतली की काही स्टेकाच्यो बॅडी तश्योच दर्यापर्यंत म्हणजे दर्याचे पाणयापर्यंत लायल्ल्यो आहात, जेणे करून जे चलपाक वतात तांकां वाट ना. ताबडतोब ताचेर कारवाई जावची आनी ज्या पद्दतीन लोकांची मागणी आसा की आमकां चलपाक तरी वाट मोकळी सोडा, ही वाट तांकां चलपाक दिवपाची गरज आनी ती कारवाई जाता तितली बेगीन करची. हांवें अजून कोट केला तशें की शेख ओनराक 25 लाखाचो दंड, कदाचित तो जर कायम रावलो नाल्यार कोणाच्या प्रेशराचेर जर बंद जालो जाल्यार गेलो, जर मेळ्ळो जाल्यार तो सरकाराक वतलो. पण जेचो मर्डर जाले अमर मानेकर ताका कितपत फायदो जालो. हांव विनंती करता ह्या सरकाराक, आमच्याच सरकाराक विनंती करता, गरीब भुरगो, गरीब कुटुंब, म्हाका दिसता ह्या कुटुंबाक सरकारान कितले लाख दिलेला तो परत येवचो ना, पण आर्थीक दृष्ट्या ताका मदत जावची हाच्या खातीर ते 25 लाख त्या 25 लाख काडून त्या कुटुंबाक दिवचे अशी लोकांच्या प्रती हांवय मागणी करता.